नमस्कार. आम्ही फाटले 2 दीस पळयता जे एक प्रकरण गाजता गोंयांत ते म्हणजे सभापती तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मदलो वाद. तवडकर आणि भयंकर असे गंभीर आरोप कथित भ्रष्टाचाराचे गोविंद गावडे हांचे लायले आणि एक थेट आरोप केलो आपल्याच पक्षातल्या सरकारातल्या मंत्र्याचेर की सांस्कृतिक कार्यावळीं खातीर आणि खास करून खोतीगांव, श्रीस्थळ, गांवडोंगरी ह्या त्यांच्या ज्या पंचायत वाठारांनी वेगवेगळ्या सांस्कृतिक मंडळांक क्लबांक पैसे दिले आणि प्रत्यक्षान ते प्रोग्राम जावूच ना आणि ते पैशांचो भ्रष्टाचार किंवा हे केलो म्हणून गैरवापर केला किंवा तो भ्रष्टाचार केला अशा तरेचो आरोप केलो. जवळ जवळ तांणी म्हाका दिसता सादारण 14 मंडळांची नांवां घेतलेली आणि त्यांचे नांवांय सांगलेली आणि प्रोग्रामाक कितली रक्कम दिल्ली तेंय सांगलेले. आता हितून भितर एक नवो ट्विस्ट असो येयला की जे एक संस्थेचे नाव घेतलेले ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणून, त्या ट्रायबल रिसर्च सेंटराच्या आता पदाधिकाऱ्यांनी ह्या सगळ्या प्रकरणात नवो ट्विस्ट हाडला आणि देविदास गांवकार जे त्या संस्थेकडे निगडीत आहात, काणकोणचेच आसात ते एक एसटी चळवळीतले कार्यकर्ते पत्रकार असे देविदास गांवकर, तांणी आता अशें सांगलां की तवडकर हांणी जो दावो केला आणि त्यांच्या संस्थेचे नाव घेतलं ते साफ चुकीचे आहा आणि त्यांच्या त्या कार्यावळी त्यांची ती कार्यावळ जाल्ली आणि त्या कार्यावळीक खुद्द रमेश तवडकर सभापती हे थंय मानेस्त म्हणून हाजीर आशिल्ले अशा तरेचो आणि त्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचेर त्यांनी फोटोय प्रसिद्ध केला त्या कार्यावळीचो. सो आता हेतून नवो ट्विस्ट असो येयला. सो नेमके देविदास गांवकर ज्यांनी हो तो दावो केला आणि फोटोय हाडला आणि ती कार्यावळ जाल्या अशें सांगलां आणि खुद्द तवडकर त्या कार्यावळीक आशिल्लो हें सांगलां. तेंचें नेमकें मत कितें आहा तें आमी आतां पळोवया. सगळ्यान पयलीं आमच्या श्रीस्थळ पंचायतीचे सरपंच आणि खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच आणि त्याच बरोबर कांय बाकीचे पंच आशिल्ले तांच्यांनी एक काणकोणा पत्रकार परिशद घेतली आणि जवळजवळ 12 ते 13 वेगवेगळ्या गांवडोंगरी, खोतीगांव आणि श्रीस्थळ ह्या भागातल्या 13 वेगवेगळ्या ग्रुपाची जे रजिस्टर्ड ग्रुप आसा तांची नांवां वाचून दाखयली आणि ह्या ग्रुपांनी आर्ट अँड कल्चरांतल्यान अमूक पैसे हाडला आणि कार्यक्रम करनासतना खंय हे पैसे खायला असो तांच्यांनी त्या वेळार आरोप केलो. आणीक जेन्ना आरोप केलो पळय त्या वेळार हांवूय थंय आशिल्लो तेन्ना हांवें सांगलें की जे ट्रायबल रिसर्च सेंटर ह्या नांवां ही जी संस्था आसा ह्या संस्थेक जे 1,75,000 रुपया आयिल्ले तेजे अंतर्गत 29 जानेवारी ह्या दिसाक केपें कॉलेजीक दुसरे आदिवासी साहित्य संमेलन जालें आणि ह्या साहित्य संमेलनाक काणकोणचे आमदार आणि सभापती रमेश तवडकर समारोपाच्या वेळार मुखेल पाहुणे आशिल्ले. त्याच बरोबर स्पीकर जो लोकोत्सव करता आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या संस्थेक गेली 10 वर्सां आदिवासीच्या संबंधीत कार्यरत आसा म्हणून ताका मानधन म्हणजे ताका फेलिसिट करपा खातीर एक मानपत्र दिवन आमी ताका समाधान केलें. तेवूय त्या वेळाचेर सांगलें. तरी पूण सांगून सुद्दां तेंच्यांनी थंयसर ते एक्सेप्ट केले ना आणि तो विशय तांच्यांनी परत मागीर फुडें वयलो आणि फुडें वयले नंतर लोकांनी आमकां इतले त्रास केले की लोक फोन करता, अरे तुमी कितें गव्हर्मेंटा पैसे हाडटा आणि कांय करनासतना पैसे खाता बिता म्हणून लोक इतले हें जावपाक लागले. आणि त्या वेळाचेर हांवें जो स्पीकर आमच्या प्रोग्रामाक समारोपाक प्रमुख पाहुणे म्हणून आशिल्लो ते फोटो आशिल्लो तो फोटो आणि बाकी कडेन हांवें बाकीच्या कोणाक दिले आणि हो विशय जो आसा आमी हे जे गव्हर्मेंटाचे पैसे आयिल्ले ते आमी पैसे खावं ना हे क्लियर केलें. दुसरी गजाल जेन्ना आरोप करता त्या वेळाचेर खंयच्यो ह्यो ठरावीक थोड्योच संस्थेचे नांव ते हाडले तांच्यांनी. खरें म्हटल्यार एक तालुक्याची नाल्यार एक पंचायतीची नाल्यार एक जिल्ल्याची अशी कितें आरटीआय घालून हाडपाक जाय आशिल्ली पूण तांच्यांनी ठरावीकच खंयची नांवां हाडला म्हणजे ते पर्टिक्युलर अमूक मनशाकच टार्गेट करपा खातीर काय कितें होय तेंचें क्लियर दिसतालें. दुसरी गजाल म्हळ्यार ते थंयसर पंच मेंबर किंवा सरपंच मेंबर सांगतालो की आपल्या प्रोग्रामा आपयला म्हाका आपयला आमगे गांवांत जाता आपल्या आपयनासतना कशें केलो प्रोग्राम म्हणून. पूण तेंच्यांनी सांगपाक जाय आशिल्लें खंयचे कायद्यान हांकां आपोवपाकच जाय अशें बरयल्लें आसा काय म्हणून आनी आपयलें ना जाल्यार कितें गुन्यांव जालो तेंय तांच्यांनी क्लियर केलें ना. दुसरी गजाल म्हळ्यार जे कोण पंच आशिल्ले ती कितें म्हणटा की ही संस्था आसा ही संस्थेचो हो एड्रेस आसा जाल्यार आपल्या वाड्यार प्रोग्राम जावं ना. ह्या पंचाक किंवा ह्या सरपंचाकूय खबर ना की एखादी संस्था आसा तो खंयचो तरी एक एड्रेस आसा म्हूण त्याच वाड्यार किंवा त्याच गांवांत कार्यक्रम करपा पडना कारण त्या संस्थेची वर्किंग एरिया आसा ती तालुका ब्लॉक
डिस्ट्रिक्ट नाजाल्यार स्टेट लेवल आसता आनी त्यानुसार ती संस्था कार्यरत करता. म्हणजे हेंकां संस्था किंवा सामाजिक कार्य ह्या विशीं कांयच खबर ना आनी खंयच्यान तरी तें कोणी तरी पत्रक हाडून दिलां आनी तें बडबडूंक लागला. आनी ह्या हातून आमच्या संस्थेची खऱ्या अर्थान मानहानी जाल्ली आसा. कारण आमची संस्था गोंय पातळीचेर काम करता, साहित्य क्षेत्रांत काम करता, तातूंत वेगवेगळे डेडिकेटेड मनीस आसा. ताका लागून आमी आतां ह्या संबंदीन गंभीर्यान मिटींग घेतलेली आसा आनी तांकां सांगलां की कांय दिसां भितर तांच्यांनी जर तर जाहीर रित्या माफी मागली ना जाल्यार आमी तांचेर फुडलीची कायदेशीर कारवाई करतले. सो आमी पळयलें की देविदास गांवकर जे ट्रायबल रिसर्च सेंटर ही संस्था जी आसा तेंचे म्हणणें कितें आनी तेणी ते फोटोय दाखयले आनी तेणी सांगलां की ह्या सगळ्या हेचेर जर जे कोण सरपंच पंच जे आसले जेणी पत्रकार परिशद घेतली तेणी जर माफी मागूंक ना जाल्यार ते फुडले कायदेशीर मार्ग अवलंबाचेर सुद्दां ते विचार करतले. आतां हो नवो एक असो ट्विस्ट येयल्लो आसा. आतां हें जें प्रकरण जालां गावडे आनी तवडकर हांच्या मदलो वाद हो आमकां वयर ह्या दोगां मदलो दिसता, पूण ताचे खोलायेन आमी जर पळयत जाल्यार कितलेशेच लोक ह्या सगळ्या वादा कडेन पळयतात किंवा संबंदीत आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. 2 गट आसात एसटी भितर, तवडकर गट आनी आमचो गावडे गट अशा तरेचो तो गट आसा. सो आतां आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाण भारतीय जनता पक्ष ह्या दोगां मदलो वाद खंय तरी बंद दारा आड निभोवपाचो किंवा तो सोंपोवपाचो प्रयत्नान आसा अशें दिसता. आनी तेचोच भाग म्हणून फाल्यां सोमारा मुख्यमंत्र्यान ह्या दोगांकूय सकाळीं आपल्या बंगल्याचेर आपयलें अशें आमकां कळटा. हे वेळार मुख्यमंत्री आसतले किंवा प्रदेशाध्यक्ष आसपाक शकता किंवा वरिश्ठ फुडारी जे आसात भाजपाचे ते आसपाक शकता आनी दोगां कडेन बंद दारा आड चर्चा करून हेचेर मार्ग काडपाचो अशा तरेचो भारतीय जनता पक्षाचो प्रयत्न आसा. एक गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की लोकसभा वेंचणूक जी आसा ती आतां तोंडार पावल्या आनी ह्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आनी ती तेंकिल्ली आसतना अशा तरेच्या 2 फुडाऱ्यां मदलो भारतीय जनता पक्षांतलो वाद हे खंय तरी सगळ्यांचीच एक कितें म्हणटा तशें एक आश्चर्यचकीत करता. कारण हें कल्चर जें आहा हें भारतीय जनता पक्षाचें हेजे पयलीं केन्ना नाशिल्लें. अशे तरेचो वाद किंवा अशे आरोप प्रत्यारोप आमकां काँग्रेसी भितर पळोवपाक मेळटले. सो आतां खंय तरी भाजपाचें काँग्रेसीकरण जालां तेचें हें उत्तम उदाहरण आसा अशी चर्चा सुरू जाल्ली आसा. तर आतां ह्या वादाचेर नेमको कितें तोडगो येता तें पळोवचें पडटलें. काय हेच्याय फुडें ह्या वादाचे आनीक सुद्दां वेगवेगळे कंगोरे आसात ते आमचे कडेन काय म्हायती आतां जी येता ती तशी आमी तुमचे पर्यंत पावयतले. पूण सद्याची आतां हो ट्विस्ट जो आसा तो आमी तुमच्या फुडें मांडला आनी आतां हेचेर फुडें आनी कितें अपडेट्स जाता त्यो सुद्दां आमी तुमच्या पर्यंत अशेंच पावयत रावतले.